22 तारखेक मिटींग जायना बरोबर 23 तारखेन गोवा गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी करूंक जाय आशिल्ली. गोवा गव्हर्नमेंटान जर सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी 23 तारखेच्यान केल्ली जाल्यार आतापर्यंत एखादी डेटय मेळटली आशिल्ली. कित्याक हो जो मॅटर पयलींच्या चीफ जस्टिसा कडेन आशिल्लो तो आतांच्या चीफ जस्टिसा कडेन पावला आनी तो 13 मेक रिटायर्ड जाता. तो 13 मेक रिटायर्ड जाता ताज्या पयलीं हो मॅटर ताजे कडेन व्हरूंक जाय आशिल्लो आनी ही मिटींग फक्त मेन्शन करून न्हय जाल्यार टायम मागून घेवंक जाय आशिल्लो, ताजो सोक्षमोक्ष लागून घेवंक जाय आशिल्लो. ते सरकारान करूं ना. म्हणजे ह्या फ्रंटाचेर सरकार फेल जाला. दुसरी गजाल इन्स्पेक्शन करूंक जाय आशिल्लें ते इन्स्पेक्शन करपाकय कर्नाटक सरकार तयार ना. आनी हांगा जर मिनिस्टर सुद्दां मानून घेता की जेन्ना सरकार मानून घेना हाजो अर्थ थंय कितेंय तरी काळें बेरें भितर आसा म्हणूनच तांकां तें मान्य ना. हाजो अर्थ सुप्रीम कोर्टान वचप चड गरजेचें आशिल्लें कित्याक कर्नाटक सरकार आयकून घेवपाक तयार ना. असं कर्नाटक सरकार आयकून तयार ना. कितें तरी तांकां लिपोवपाचें आसा. ही आजचीच गजाल न्हय. हाज्या पयलीं सुद्दां इन्स्पेक्शनाक तांकां इन्स्पेक्शन करूंक दिवना. जेन्ना मिटींग कणकुंबीक आशिल्ले इन्स्पेक्शनाक लागून ते थंय गेल्ले सगळे लोक अशेच 3 लोक आमचे आनी महाराष्ट्र सरकाराचे गेल्ले जाल्यार तांचे सबंद कणकुंबी तांच्याच ऑफिसरांनी भरिल्ले आनी ते आपल्याक जाय ते उलयताले आनी बाकीच्यांनी आयकून घेवचे पडटाले. त्याही वेळार सरकारान ही मॅटर आसा तो मॅटर सुप्रीम कोर्टाक दाखोवन दिवंक जाय आशिल्लो. ते सरकार ते करना. आणि हे सरकार कित्याक करना हे सरकाराकडे एक ऑफिसर मदल्या मदीं तयार जाला अब्दुल वाहब म्हणून. म्हाका पयलीं दिसलें अब्दुल वाहबाचो रिपोर्ट जालो जाल्यार तो अब्दुल वाहब खान 70चो आसतलो काय म्हणून. म्हळ्यार हो एक अब्दुल वाहब असिस्टंट इंजिनियर काय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर खंयच्यान प्रकट जाला म्हणून कळना. आनी हो जो आसा तो ऑफिसर कर्नाटकाचो. तो कर्नाटकाचो ऑफिसर गोंयांत पावलो कसो आनी ताजो रिटायरमेंट जावन तो हांगा येता कितें हें एक घोडबंगाल आसा. आनी सरकार ह्या सगळ्या गोष्टींक कशी मान्यता दिता हें कळना. म्हाका दिसता की हो प्रश्न आतां सगळ्या गोंयकारांनी एकत्र येवन ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म रस्त्यार येवन सगळे कटिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स म्हणटा तशें सगळ्यांनी येवन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जसो 16 जानेवारी 2020 दाखयल्लो ते परत दाखोवपाची गरज आसा आनी ती सस्टेन करपाची गरज आसा. आतां मॅडमी कडेन उलयतना तेच आमी डिसायड केलें की द ओनली सोल्युशन इज प्रवाह बी म्हाका दिसता जस्ट आय वॉश. इट डजंट मीन एनीथिंग अँड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. सो अपार्ट फ्रॉम ज्युडिशियल एक्टिव्हिजम लोकांचे पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑन द स्ट्रीट इन लार्ज नंबर्स वेन इट विल बी ट्रान्सलेटेड इन टू एक्शन ऑन द स्ट्रीट्स इन लार्ज नंबर फॉर मादय तेन्ना तो म्हाका दिसता सॉल्व जातलो. आनी इफ पॉसिबल खानापूर कणकुंबीचे लोक जर आमकां जॉईन जाले जाल्यार एक युनायटेड फ्रंट फॉर मादय नॉट अ पॉलिटिकल फ्रंट फॉर द रिव्हर फॉर द कॉज ऑफ रिव्हर असो फॉर्म करून सगळ्या लोकांनी हाका तेंको दिवन लोकूय सिरियसली घेनात हो इश्यू. लोक सिरियसली घेना. मादय बचाव अभियान मागीर सेव मादय गोवा सेव गोवा फ्रंट ह्या ऑर्गनायझेशना खातीर लढो अजून लोकां मदीं म्हणजे जागृत आसा जाल्यार पीपल हॅव स्लेप्ट ओवर इट. गव्हर्नमेंट हॅज स्लेप्ट ओवर इट. सो आतां दीस हॅज टू बी ट्रान्सलेटेड इन टू एक्शन ऑन द स्ट्रीट्स. म्हणजे सामको व्हडलो लढो फॉर द रिव्हर फॉर द कॉज ऑफ द रिव्हर बिकॉज गव्हर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द इश्यू सिरियसली. आय थिंक इट इज रिक्वायर्ड आनी आतां ते बेगिनांतल्या बेगीन जावपाक जाय. पीपल हॅव टू टेक इट सिरियसली नाल्यार पीपल डोंट टेक इट सिरियसली. तुमचे म्हादयचे खंय पावला अशें लोक आमकां विचारतात. तुमचे म्हादयचे खंय पावला हो तुमची म्हादय ही म्हादय ही रिव्हर जर डायवर्ट जाली ताचे परिणाम आमी रिपिटेडली सांगत आसा आनी ते सगळ्या लोकांक खबरूय आसा. बट पीपल जस्ट डोंट केअर. मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन्स लोक येनात. तांकां हाका वायट दिसता आनी ताका वायट दिसलें तें सगळें सोडून म्हादय एक रिव्हर आमची डायवर्ट जाता ताचे खातीर तुमी येवपाक जाय फॉर आवर ओन सेक.
फॉर आवर ओन सेक, फॉर द सेक ऑफ गोवा, आय थिंक पीपल शुड कम ऑन द स्ट्रीट्स. आमचो कोर्टचो व्याख्यान कितें आमी सुप्रीम कोर्टाचेर अवलंबून आसा. लोकांक सांगून काय अर्थ ना आणि आमची शक्ती आमी गरज नासतना खर्च करपाचे ना. लोकांक जाय आमी लोकां बरोबर आसा. ताणें तर कितकें केलां. राजेंद्र तर म्हाका दिसता तातूंच आसा. बट आमीच लोकां बरोबर आसा, पूण लोकांचे इच्छे प्रमाणे आमची वागपाची तयारी आसा. पूण लोकांकूच नाका जाल्यार आमी कित्याक करपाचें. आमकां फातरार तकली मारून घेवपाची ना. लेट द पीपल से आमकां बाबा उदक जाय. जेन्ना उदकाचो शेवटचो थेंबो सोंपतलो तेन्ना तुमी जाग्यार येतले. तेन्ना लोक मरतले तडफडून तेन्ना तुमकां कळटलें. पयलींच आमचे जे बिझनेस आसा ते दुसऱ्या लोकांनी घेतिल्ले आसा. आमचे कडेन बिझनेस ना. आमी आमची दुकानां विकतात आनी तांचे कडेन काम करपाक रावतात. म्हणजे हे सगळो कंट्रोल तांच्या हातान वतलो आनी आमी खंयच ना जातले. खंयच उरपाचें ना. लोक जर रस्त्यार आयिल्ले न्ही, लोक जर सामके लार्ज नंबर्सान रस्त्यार आयिल्ले जाल्यार जावपाक जातालें. पूण आतां कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ते लोक दिश्टी पडना न्ही रस्त्यार. सो आमी झगडत आसा. आमी खूब आंदोलनां केली. आमचे झगडे पॉलिटिकल म्हणटात ते. वयल्यान पॉलिटिकल म्हणटात ते. हां, म्हादई बचाव अभियान इज ए प्रॉक्सी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा असो एक कमेंटचे ॲडव्होकेट ऑफ कर्नाटकान केला. आमचो संबंधच ना सरकारा कडेन. पूण ताणें तशी ताणें पिक्चर तशें केलें. हांगा परती सरकारा कडेन आमी झगडटात आनी करचें म्हणून. पण हे 2008तलो पिक्चरां ही 2011तली सरकार अजून पर्यंत कांयच कित्याक करना. खबर ना तांकां.